तुमच्या अभ्यासांतल्यान तुम्ही कितें तांकां एडवायस करतले हाव टू रिमेन मोर एक्टिव्ह ऑर फिजिकली फिट? ओके, दिस इज अ एडवायस की हांव सगळे ऑल पेशंट्स रिगार्डलेस ऑफ त्यांची एज दिता. सो वेन इट कम्स टू युअर हेल्थ, आमचे न्यूट्रिशन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो इटिंग हेल्दी, आता आमचे बॅलन्स डायट जे असता, आमी जेवण पोषण आमचे बॅलन्स डायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना एज वाडटा अशें दिसता की ना इतलें जेवण खाल्यार पुरो आमकां, शीत खाल्यार पुरो, ताती नाका, चिकन नाका. बट ॲक्च्युली प्रोटीन रिक्वायरमेंट वाडटा. ॲज एज इज इन्क्रीजिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट सुद्धा वाडटा. सो प्रोटीन, फायबर, विटामिन्स असता. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक केअर ऑफ आमचे न्यूट्रिशन एज अ होल in the diet. So number one is your keep diet. So you would say balanced diet. आणि स्पेसिफिकली जे जांकां पळय आतां डायबिटीज आसा, सो डायबिटीक फ्रेंडली डायट. सो विथ सर्टन मॉडिफिकेशन्स, बॅलन्स डायट विथ मॉडिफिकेशन्स. आणि जेन्ना कोण डायट एडवायस दिता, इट शूड ऑलवेज बी फॉर दॅट पर्सन. ताच्याच खातीर तो मनीस कितें जेवता घरा, ताका कितें अवेलेबिलिटी आसा, ताजी फायनान्शियल कंडिशन कितें आसा टू अफोर्ड दॅट. सो किपींग ऑल दीज थिंग्स इन मायंड, ओनली देन शूड वी गिव अ होल डायट अप्रोच टू दीस पर्सन.